cho thương mô cốt tay am chỉ mô đen Jesus dakai Omud orkun din vas dakon Aplens civit tu kabekon Tužec kutum ektai sata Bawat viswas mo kutarda Tužec kutum ektai sata Bawat viswas mo kutarda Sokliamon syakal sandorum Tanci bukti akli korum Jesu vorvin tu kabosum Jesu vorvin civit zorum Tuže kutum ektai sata Bawat viswas mo kutarda Tuže kutum ektai sata Bawat viswas mo kutarda तुमके सगल्यांक देव बरो दीस जावं येता आनीक मागीर मोगाचो येवकार ही आयच्या मिसान भाग घेवंक आयचे मिसान भाग घेतना पयली स्वातीर उगडास करुया जी आमची भावना दुयेंत आसा Alejandro Fernandes, Crispino de Araújo, John Fernandes, Suizel Amira Gonçalves,
Gustavo Agnello Vaz, Mario Pereira, Lourdes Cardoso. हे भावनांक मागता आसतना आमच्याय कुटुंबाचो उगडास करुया जी दुयेंत आसा. आयचे मिसान इंतेसांवान आमी मागतल्या इंतेसांव दिल्लीं आसा रेगन पेरीस. ओतमे पासून मागता सिंथिया फेर्नांडीस, विन्सन डायस, कायतन डिसोजा. ओतमे पासून मागून घेता एंड्रू फेर्नांडीस. ओतमे पासोत रोजारियो बारेटो. 50 जुल्म दिसाचो उगडास करता रोजारिया डायस. 21वो जुल्म दिसाक देवा कारगां दिता डायसन रेबेलो. बरी भलायकीक मागता बेनीम फेर्नांडीस. आनीक जुल्म दिसाचो उगडास करता थिओदोलिना आराउजो. ही सगळीं इंतेसांवां बरोबर आमची कुटुंबीक इंतेसांवां बापा मुखार घालुया आनी आमी साक सुरवात दिवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सवी आसूं. देवाच्या जेवणाक देव आमकां आमंत्रण दिता. कोण भाशेन हें आमंत्रण आमी स्विकार करता हाचेर आयचो सेवा धर्म लक्ष घालता. हेंच बलिदान बापाक मानतलें जाल्यार आमची काळजां आमची मनां देवा लागीं माफी मागुया आनी खालतिकायेन म्हणुया. हांव पातखी तुमकां बाबनंदू. तुमकां बाबनंदू. सर पदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसूं, आमकां ससणीच्या जिविताक पावूं. सुमिया काकूत खोर, क्रिस्ता काकूत खोर, सुमिया काकूत खोर. मोयमान देवा उंच सर्गी. सर्वेस्परात देवा सुरकरच्या. दिनवासनेचे मिसान उगडास करता रोडनी आनीक मार्लन. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाल बापा, तुका मानता तसले कोरण्यो करूंक जावं आमचे काळजाचे ओतरेक आनी सदां त्यो शेवटाक पावोंक कुरपा दी. आमचे सुमे तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कोरेदेव तुजे सवेंची येता आनी राजवट चलयताय ससनाचेय ससना. इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या पर्वतार दोलबाराचो सर्वेस्पोर सगळ्या फौजांक बऱ्या बऱ्या जिन्सांचें जेवण एक तयार करतलो आनी त्या जेवणार बऱ्यांतलो बरो सोरो वांटतलो. सामार बांबार घालून रांदलोले आनी रुचीक जेवण आनी गाळून काडलेलो तरेतरेचो सोरो. त्या पर्वतार सगळ्या लोकांचेर पडलेलो आसा तो दुखीचो पर्दो तो काडून उडयतलो आनी सगळीं राष्ट्रां पांगरून दवरता तें मोरणाचें चेदोर पिस्तलो. सासणांक मोरणाचो भस्म करतलो आनी सगळ्यांच्या पोल्यांचेर दुखां व्हांवतात तीं दोनी सर्वेस्पोर पुसून काडटलो. आख्खे पृथ्वीचेर आपले फोर्जेची लॉज तो पयस करतलो
कित्याक सर्वेस्परान अशी भास दिलोली आसा. त्या दिसा म्हणटली, पळयात, हो आमचो देव आमची सोडवण करतलो म्हूण ताचेर आमचो विस्वास आसलो. होच तो सर्वेस्पर, ताचेरूच आमी विस्वास दवरलोलो. ताणें आमची सोडवण केली देखून खुशालकायेचे उल्हास सोडटा आनी संतोश भरीत जाता. सर्वेस्पराचो हात त्या पर्वतार आसा. देवाचें उतोरें. आमचो जबाब जातालो, सर्वेस्पर म्हाका चरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. म्हणोया, सर्वेस्पर म्हाका चरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. पांचवी चार तुजी चोवरना, थंय म्हाका विसव तूं दिताय, थंड उदका सरी पावयताय, थंय म्हज्या आत्म्याक जीव भरताय. मान राखूंक तुज्या नांवाचो नीज मार्गान म्हाका चलयताय. जबाब, सर्वेस्पर म्हाका चलयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. काळोखांत खोड्ड्यांत हांव सांडल्यार कसलेंच वायट म्हजेर ना येतलें. हुस्को ना, लागींच तूं आसाय, म्हजेशी सदां तूं उबो. सांगाती दांड्या कोक्या सयत गोठाय धीर म्हाका तूं दिताय. जबाब, सर्वेस्पर म्हाका चलयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. अजाप जावन दुस्मान पळयतात, रुचीचें जेवण म्हाक वाडटाय, दमदमीत तेल माथ्यार तेल घालताय. बोलेपण कुरपा दिसान दीस घसघशीत म्हजेर देंवतली. देवदाना तुज्या मोगाची. जबाब, सर्वेस्पर म्हाका चलयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. सासणाचें बिराड म्हाक गावलें, अर्चीत गोर म्हज्या देवाचें, हेंच ठिकाण म्हज्या काळजाचें. जबाब, सर्वेस्पर म्हाका चलयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. भाग्योत पावलून फिलिपकारांक बरयलेले चिटी वेलें वाचप. बावा भयणीनो, दुर्बळ तसो व्हड गिरेस्त कसो जिवंक हांव जाणा. कसलेय परिस्थितींत आनी खंयसरूय आसूंक, उपाशी रावूंक वो पोटभर जेवण खावंक, सुखोळांत वा दुखोळांत जिवंक, कित्याकूय हांव तयार. म्हाका बळ दिता ताज्या आदारान हांव सगळें करूंक शकता. तरी म्हज्या हुस्क्या खोतेनी वांटो घेवन तुमी बरी करणी केली. म्हजो देव आपल्या व्हड उदारपणान जेजू क्रिस्ता सोबें तुमच्या गरजांनी तुमकां पावतलो. देवाक आमच्या बापाक सासणाच्या सासणाक महिमा. आमेन. देवाचें उतोरें. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय. वर्तो बाप जेजूचो, मोयमयवंत देव आमचो, तुमची मोत उजवाडो, तुमच्या आपोवण्याचो कितलो उंच बरवासो उगडापो जावंक तुमकां. सर्वेस्पराक जय. सर्वेस्पर तुमचे सोवी आसूं. मातयो पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजू नव्यान लोकां लागीं वोपाऱ्यांनी उलोवंक लागलो. आपल्या पुताच्या लग्नाचो उस्तव केल्ल्या एका राजापोरी सर्गीचें राज. लग्नाक होलीक सगल्यांकूच आपोवंक हाडूंक ताणें आपल्या चाकरांक धाडले, पूण ते आयले ना. आनीक पावट दुसऱ्या चाकऱ्यांक धाडले आनी म्हणलें, आपुलोल्यांक अशें सांगात, म्हजें जेवण तयार आसा. म्हजे पाडे आनी चरबयलेली जनवरां हांवें मारलीं आनी सगळें तयार जालां. जेवणाक यात. पूण तांणी बेपरबाग केली आनी एकलो आपल्या भाटांत, दुसरो आपल्या वेपार धंद्यान गेलो. हेरांक चाकरांनी धरले, तांकां ओकमान केलो आनी तांचो
जीव काडलो. हे आयकून राजा रागाबोरीत जालो आनी आपल्या लश्करांक धाडून त्या प्राणघातक्यांचो भस्म केलो आनी तांचो नगोर लासून उडयलो. उपरांत तांणी आपल्या चाकरांक सांगलें, लग्नाचें जेवण तयार आसा, पूण आपयलेल्या तें फावो ना जालें. देखून तुमी रस्त्याच्या नाक्यांचेर वचात आनी तुमकां मेळटात तितलीं लोकांक आपूण हाडात. आनी वाठां टिंट्याचेर वचून आपणाक मेळिल्लीं तितल्यांकूय बरे तशे वायटां चाकरांनी जमयलीं आनी लग्नाचो वस्रो सोयऱ्यांनी भरलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. मोगाल इश्टंदो, इजायस प्रवादी पयले वाचपान आनी शुभ वर्तमानान एकूच गजाल सांगता. आनी ती गजाल म्हणलें जेवणाची. व्हडलें नाजूक मेज जेवणाचें देवान तयार केल्लें आसा हें इजायस प्रवादी सांगता. आनी जो लोक हे जेवणांत भाग घेतलीं तांचीं दुखां पुसून वेतलीं. मरणाक तीं सांपडचीं ना, तांचे कोश्ट धुवून वेतले. हें जेवण खुशालकायेचें म्हणून इजायस प्रवादी आपले पोरचेक सांगता. कसलें जेवण इजायस प्रवादी आमकां उगडास करता? 2 जेवणाचो. पयली सुवातेर जेन्ना इजायस प्रवादी हें बरयता 700 वर्सां जेजूच्या जल्मा आदीं, ताकाच लागून हाका आमी प्रॉफेसी म्हणटा. जाल्यार आदींच फुडें सांगलेलें जेजू आमचे मदें हें जेवण मांडटलो. आनी दुसरी ओर्त जावन आसा सुर्गेच्या राज्यांत हें जेवणाची भागीदारां आमी जातलीं. आनी जेजू हेच उतरांचेर आपली एक वोपार आनी एक पावटी सांगता. ही वोपार आमी चीन दिवन आयकुया. तो म्हणटा, एक राजा आपल्या पुताच्या लग्नाक जेवणाक आपयता. हो राजा देवबाप, पूत जेजू. आनी तो सेवक जावन आसा प्रवादी, जे दुसऱ्या लोकांक देवाचें उतर परगट्टाले. जेजू म्हणटा, सगल्यांक वचात आनी तांकां आमंत्रण दियात, म्हज्या पुताच्या जेवणाक येयात. पूण तांतलो धाडलेलो लोक थोडे हें आमंत्रण नाकारता. एकलो आपल्या भाटांत वेता, दुसरो काम धंद्यान वेता, तिसरो हे सेवकांक ओकमान करता, दवरता, मारता, जीव काडटा. मोगाल इश्टंदो, हाची समजणी घेवया. देव पयले सुवातेर आमकां सगल्यांक असल्या जेवणाक आमंत्रण दिता. आजकाल काजारां लिमिटेड क्रावड न्हू. तो 30 आहलेलो तो आतां 15 जाला. आतां 15 आहा तो 5 जाल्यार जालो. मागीर ती दोगांयनीच येतली. आनी जेवणूय आतां सगळें बंद. केटरर्सांक मातशें बिजनस देंवला लुईस. पूण पयल्या वाचपान आनी दुसऱ्या वाचपान जेवणा वरवीं देव कितें म्हणटा, एक रुचीचें जेवण सांबार घालून पाटकुले मारून देव हें जेवण तयार करता. आनी जेवणाक आमकां सगल्यांक हें आमंत्रण दिता. आमचो पयलो प्रश्न, ह्या जेवणाक आमी वेता, देवाचें आमंत्रण आमी नाकारता. थोड्यांनी तें नाकारलें म्हणून हांव म्हज्या काम धंद्यान वेता. दुसऱ्यान म्हणलें हांव भाटांत वेता. आनी तिसऱ्यांनी हें आमंत्रण दितेल्यांक जिवेशी मारलें, तांचेर ओगमान केलें. मोगाल इश्टंदो, हें आमंत्रण आमी भाव भयणी कशें मानून घेता?
देव ह्या आमंत्रण हे मिसांत हेंच तें जेवणाचें मेज. तुमी म्हणटले म्हाकोडे सांबार आनी पाडकुले ना हिंगा मारूंक, पूण जें जेवण देव दिता हे मेजा वेलें आमकां हे ओतमीक जेवणांतल्यान देवाची आमी भागीदारां जाता. आनी जेन्ना आमकां ही मिसाची समजुणी मेळना तेन्ना हे आमकां गोड आनी रुचीचें आमकां लागना. आमकां दिसता एके पावटी मिसाक वचप म्हणल्यार एक कायदो, आडकोड, जोड. ते मनशांनी जायते एक्सक्यूज दिले. एकलो म्हणूंक लागलो आपणाक काम आसा, दुसरो भाटान आसा, आमी साबार एक्सक्यूज दिता. जेन्ना हे बलिदानान आमी भाग घेवंक जाय आमच्या तोंडाचेर कितले एक्सक्यूज आसा. आयज काडूक आसा, आयज थंडी आहा, आयज तकली सोडटा, आयज पांयो सोडटा. एक्सक्यूज. आनी थोडे नाकारता कशे जे उतर दितल्यांचेर गुणगुणून, तांचेर आड उडोवन, तांचेर शिराप सोडून वो तांकां जिवेशी मारून. हे देवाचे प्रवादी. मोगाल इश्टंदो, जेन्ना देव म्हणटा हेंच तें रुचीचें जेवण, जेन्ना आमी ही गोडसाण आमी ओडकून घेना तेन्ना त्या चाकरा भाशेन जेजू म्हणटा आमी देवाची वो देवाचो इन्विटेशन, हे इन्विटेशन आमी नाकारता. आनी दुसऱ्या भागांत जी ओफारीन आमकां सांगलेलें आसा, माथ्यो म्हणटा तो साद्या लोकांक आपयता, जे नाकारता तांकां नाकारता. गॉड डज नॉट कंपेल अस, गॉड डज नॉट फोर्स अस. आयताराचे मीस ओ दोन दिसाचे मीस आमकां ऑब्लिगेशन, बट नो वन फोर्सीस अस टू कम टू चर्च. हांव तुमकां टॅक्स्ट धाडटा उगडास करूंक, कित्याक म्हाका जाय तुमी देवाची मनशां जाल्लीं. ती कोण पळयता तो हांव नको. हांव सुमार 1000 लोकांक धाडटा. हें रातचो सकाळचो उगडास करता देवाची मोगाची तुमी जावच्याक. इन्विटेशन धाडटा. म्हजी इन्विटेशनां कोण मानून घेता, म्हाका कोण गाडयो मारता म्हाकाय खबर ना. पूण God does not force us. God does not compel us. God has given us a freedom. कितें मोगाचें, कितें रुचीचें आमी तें विचून काडूंक. आमकां जेवणाक सगल्यांकूच रूच येता. आनी जेवण नासतना आमच्यांनी रावंक जायना. पूण सर्गीचें मेजावेलें जेवण, ओतमीक जेवण, आमकां कुरपां मेळूंक हेंच तें जेवण आमकां देव वांटा. जेजू दुसरे वपारीन म्हणटा जे आपयलेले येवंक ना जाल्यार दुसऱ्यांक हाड. ज्या टिट्याचेर तुका दिसून येता तांकां हाड. आनी ओसरो बोत्ता लग्नाचो आनी एकलो थंयसर भितर सरता लग्नाचें आंगोसर नासतना. लग्नाचें आंगोसर नासतना आमी लग्नाक वेता जाल्यार अशें वचना न्हू. सूट बीन एडवीन सूट घालून वचूं पडटलें, ना तूं अकोल न्हवरो तुका भायर उडयतली. सो थंयसर एकलो आसलेलो धाकटें कालचांव घालून आनी ताका धरून तांणी भायर घातलो. जेजू कितें म्हणटा, देवाच्या भागीदार आमी जातलीं जाल्यार, सुर्गींच्या मेजार बसतलीं जाल्यार, स्वर्गार आमी वेतलीं जाल्यार आमी सारकें तें आंगोस्त घालूंक जाय, सारकें तें न्हेसूंक जाय. आमची न्हेसून बरी आसूंक जाय. न्हेसून म्हणजे कितें? न्हेसून तुमचे कपडे न्हय, तुमी कितेंच घाल्यात, कपडे न्हय. हे कपडे जावन आसा बरे खोरणीचे, बरे जिणेचे, बरे उतराचे, पेल्याचे उस्क्याचे आनी सेवेन भरलेले. तुमच्या कालसांक बुराक आसा म्हणून देव तुमकां स्वर्गार घेवचो ना, घेतलो.
कालचा हांव भेंडा वयली देंवता म्हणून घेवचो ना, घेतलो. पूण हे आंगोस्तारां जावन आसा तुमची बऱ्यो खोरण्यो, बरी उतरां, बरी चाल. जेन्ना आमी मिसाक वेता, घरा वेतना 100 गाडयो मारता, घरा एकामेकागेर झगडटा, दुसऱ्याक शिराप सोडटा, वो आमी आप स्वार्थी जाता, वो गोरवान भरता, वो पातकान जियेता, हे आमच्या आंगोस्तराक बुराक पडटा. सो जेजू आयज आमचो उगडास करता 2 वस्तूंचो. देवान दिल्लें हें मेज जेवणाचें मोलादीक, आनी जे मनशांक हे मिसाची समजणी मेवता कितलें तें रुचीक. सोकाणच्या मिसाक हांव म्हजी आदली फिरगोजीन पयलींच आयलोलो तेन्ना तांकां उगडास करतालो. 8च्या मिसाक सगलोच गरो लोक आसलो आनी सगलोच जाणटो लोक. आनी जायते फावटी हांव म्हणटालो, हो जाणटो लोक कित्याक येता काय? भायल्यान शीं पडटा, पावस पडटा, थंडाय आसा. पूण तरी आसतना तोच लोक सदांच त्या 8च्या मिसाक रुचीन सुमार अर्दे वर पयले येवन बसताले. आनी एका जाणट्या पॅरिशना लागीं हांव जायते फावटी भासाभास करतालो. हांवें विचारलें, वॉट मेक्स यू कम फॉर मॅस? वाय कॅन्ट यू स्टे एट होम? तुजी पिराय पयल्यार दुयेंत तूं. आनी तो म्हणूंक लागलो, म्हजी बायल मेल्यार 7 वर्सां जालीं. म्हज्या घरांत हांव एकलोच रावतां. म्हजीं भुरगीं ऑस्ट्रेलिया सेटल जाल्लीं आसा. पूण जेन्ना हांव हे इगोजेन भितर सरतां, म्हज्या जिवाक एक उर्बाव वाडटा. जेन्ना हांव जेजूक शेवतां आनी म्हजी नदर ह्या आल्तरार मारतां, ते उंड्या सोऱ्यांतल्यान जेजूचे कूड मास रगत हांव घेतां. ताचो रूपकार म्हजे काळजान येता. आनी हे मीस म्हाका एक एनर्जी आख्खे सुखान कुशालकायेन जीवन. खरेंच फादर, तो म्हणूंक लागलो, जेन्ना हांव घरा वेतां, 4 वण्ट्यो, कोणूच ना उलोवंक, तोंडाय काडूंक, एक सुरू आसा खरो, पूण म्हज्या काळजान हांव जाणा हो देव जेजू म्हज्या सांगाताक आसा. म्हाका दिसता तो मिसाचेर आमी जाय तो नियाल करूंक जाय. आमी कितें शेवता, आमी कितली ग्रेस्काय आमी वगडायता. देवान आमकां एकूच ग्रेस्काय दवरल्या, तें जावन आसा हें मीस. जॉन वियानी म्हणटा, if there was anything else better, God would have given us. देवान आमकां व्हडल्यांतली व्हडली ग्रेस्काय, व्हडल्यांतलें व्हडलें दायज, व्हडल्यांतलें व्हडलें भाग आमकां दवरलेलें आसा, आनी तें म्हणजे हेंच मिसाचें बलिदान. आयच्या शुभ वर्तमानान हेंच तें बलिदान आमकां भाग घेवंक जेजू आमंत्रण दिता. आमची कल्पना, आमची मागणी हे मिसांतल्यान बापाक उबारुया. सगळीं उबी रावया आनी आमचो बावाट उचारुया. सोत मानता देवा, बसूया. आमची सगळी तुबी
आमचे आंबे. म्हज्या भाव भयणींनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीदार बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. प्रितीच्या बापा, तुज्या मुखार आमी भक्तीपोनीन घालता. ती मागणी आनी देणी मानून घे. ताचे उद्देशी आमकां सर्गीच्या आनंदाक फावय. हें आमी मागता तुज्या अपुरबायचे पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा, सर पदवीदारान ससनाच्या देवा, सर्व केल्यान सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जल्म नवो जिवीत नवें. आपल्या कोश्ना मरणा वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली. आपल्या पुनर्जन्मपणान जिखली आमच्या समेस्तांक जिवीत सासनाचें. आपल्या ममिवेसर प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां सर्गीचीं. देखून आतां सगळ्या देवदूतान भक्त संगाती निरंतर तुजी स्तुती आमी म्हणटा. पवित्र तुमी जाय जाल्यार बसूंक जाता. दिमी घालता जाल्यार थंयसरूच दिमी घालची. दुसऱ्या कदेलाक हात लावचो न्हय. उबें रावचें न्हय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्रात्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत. आपली कुशेन कोश मरूंक सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनीक म्हळें, हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें खालस घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनीक म्हळें, तुमी सुमेस घेयात आनी हातलें पियात. ही म्हज्या रोगताची खालस. नव्यान सस्नीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसोने मेलच्याक तुमचे पासत आनीक समीस मनशे पासत तें वावरतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावार्ताचो घुट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जिवंत. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जन्मपणाचो आमी भक्तीपणान उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनीक सोडूंची खालस तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी क्रिस्ताची कूड रगत शेवतल्या आम सुमेस्तांक पवित्रात्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचे वेस्तालोले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमचो भाग्यवंत बाप, डेक्लन आमचो गवली बाप आनी सगळ्या यज्ञिका वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जन्मपणाचो बरवस धरून मेल्यान ते आमच्या भाबिण्याची खाकूत कर. तांकां तुज्या इश्टागुतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजुरीत मुखामोल पळोवंक फाव कर. आम सुमेस्तांची दया कर आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे माई संगाती बागेन धर्मदुता आनी सर्वकाली तुका मनवल्यात ते सगळ्या भक्त बरोबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगाताक तुजी मोहिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं.
त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बापा सर्वोर्दनान वैभव तुका ससनाच्या ससनांक सगळी आमची मागणी आमची दुयेंसां आमचे प्रश्न आमचे उस्के हे वेळार हे आल्तरार हाडुया देवान दिल्लो भावार्थ आनी भावार्थाचे मागणे त्याच विस्वासान बापाक उबारुया आमचे बापा तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी कशी सुरवात जाता तशी संवसार जावं आमचो दिसपटो आयज आमकां आनी आमचे चुकलें तशी आमची पदकां बोगस आनी आमकां सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दोळे करुणे जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीचे सुखाक आनी आमचे सुलमुंदरा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरवशान ओत रेखता तर आमकां तुज्या उदार कालकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोराकातांतली वाठाय सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां वांडटा आमचे पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेचेर भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजी खुशी पोरमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजवट चलयताय ससनाचे ससनांक सुम्यांची शांती सदां काल तुमची सोवी आसूं देवाचे शेले ओतो जेजू सर्गीच्या जेवणाक आमकां आमंत्रण दिता इस्त देवाची शेली संवसाराची पाप काडटा ती आमी सगळीं सुभागी हे जेवणाक आमकां पयली वता क्रिस्ताची कूड क्रिस्ताचे रगत Spiritual communion मागणी मोगाला जेजू हांव सोत मानतां तूं खरेंच भोव पवित्र साक्रमेंतांत आसा म्हूण सगळे वस्तू परस हांव तुजो मोग करतां आनी हे वेळार तुका म्हज्या काळजान घेवंक आशेता पूण हे वेळार संस्कारा वरवीं तुका शिवंक जायना देखून ओत्मिकतायेंतल्यान तूं या म्हज्या काळजांत तूं म्हज्या काळजांत आयलाय म्हूण तुका मोगाची गोट वेंग मारता म्हाका केदींच तुजे सुरशिलो वेगळो सुरूंक निर्मी नाका आमेन जेजूक आमच्या काळजांनी घेतना मांडावड आमी सांबाळची फक्त तुमचे हात भायर काडचे ओड्ड्याची दवरी नाका भायर काडचे आनी तुमचो हात फ्लॅट दवरचो किपें आमेन म्हणचें न्हय जेजूक तुवें सुरूच शेवचो उपरांत तुमच्या जाग्यार येवचें
pangkoite tuzo uswar galitie tuzo uswar galitie ye durborancha bapa ye Vordanandinara ye kalsa jauswara ye kalsa jauswara boborya busvondara otmya jadu lopaunya bolya shito visavya bolya shito visavya ye durbolancha bapa ye Vordanandinara ye kalsancha uswara ye kalsancha uswara Jesu, amcha Prabhu Jesu, Prabhu Jesu, amcha Prabhu Jesu. Dukkha moima, dukkha argando, nirantori, dukkham chekirtan, Pukkarato Kordawani Gayo Prabhu Jesu Amcha Prabhu Jesu Prabhu Jesu Amcha Prabhu Jesu Prabhu Jesu Amcha Prabhu Jesu Bolyan Zohor Dukha Boson Korda Akke Pitwer Tuji Kirti Kasta Sokli Rotna Tuji Stuti Kaita Prabhu Jesu Amcha Prabhu Jesu Prabhu Jesu Amcha Prabhu Jesu Prabhu Jesu Amcha Prabhu Jesu Surya Chundri Anintaran Somo Uswar Pakon Purpun Kordat Oso Tumsma Surya Amin Porzo Tuso Prabhu Jesu Amcha Prabhu Jesu
प्रार्थूया. सर्गीचे बापा, मोगाल देवा, आमचे अमोलीक क्रिस्ताचे अमोलीक कुडी रोगताचे जेवणान तूं आमकां पोसताय. हे पवित्र जेवणा वरवीं ओदीक ओदीक सुपुर्णायेन ताचे दोय सैमान आमकां वांटो दी. हे मी मागता क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. शेवटाचो आशिर्वाद दिवचे आदीन 2 कलोवणी पयले सुवातेर फाल्यां 12 तारीख पिलार सायबिणीची परब. दर गोंयकाराक पिलार सायबीन व्हडलें बाग. पिलारची संस्था पयलीच आनी एकूच संस्था जी गोंयचे भुमिकेचेर जल्मली. आयज लेगीत 400 पाद्री भारतांत व दुसऱ्या सुवातांनी वावुरता. पिलारच्या स्कॉलांनी शिंगलेल्या भुरग्यांक ती एक आस्कारी. दर गोंयकाराक ती तांची माय. म्हणटच हाला फाल्यां हांगासर 6 वाजता दोबाची पुर्बेचे मीस जातले. पिलारचे 5 पाद्री हांगासर हाजीर जातले. आमच्या लोकांचेर तुमचेर तांचो आशिर्वाद आसूंक. हे मिसाक नांव घेतात आमी कित्याक आमकां ही मांडावळ सांबाळूंक जाय. पयले सुवातेर तुमकां आमंत्रण सगल्यांक येवंक आनी तुमची नांवां दिवंक. पेद्रू लागीं दिवंक जाता. पेद्रू म्हणगे तिका सान पेद्रू आतांचे भाशेन दिनाका. तो पेद्रू बारेटो. म्हाका तुमी टॅक्स्ट करूंक जाता. 13 तारीख फातिमा सायबिणीची एपरिशन हाचो दीस. हांगासर मीस जातलें 6 वाजता. भायर सरता आसतना आमी दोनूय बाजूनी मानसुकीन भायर सरचें. रो बाय रो हांगासर आमी जायतें प्रिकॉशन घेता सगळ्यां पासत. ताका लागून आमी कोदेलाचे मोदेंतल्यान चलचें न्हय. दुसऱ्या कोदेलाक हात लावचो न्हय. भायर सरता आसतना रो बाय रो वॉलंटियर्स तुमकां हेल्प करतले. डू सॅनिटायज युअर हँड अँड कीप अ सोशल डिस्टन्स. इन द कार पार्क 6 जाणां सुबेज आमी मेळचें न्हय. सर्वेस्पोर तुमचे सव्या आसूं. सरपदीदार देव, बाप आनी पूत आनी पुतोत्म तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. मोगाल इश्टांनो तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा.
तुमी ह्या बलिदानान भाग घेतले म्हणून उपकार मागतलो सगळे लागीं गोवन चॅपलन्स यूट्यूब चॅनल हें सबस्क्रायब करचें थंयसर एक बेल बटन आसा ताका तुमी क्लिक करचो कित्याक तुमकां सगळे दुसऱ्या आमच्या सर्विसांचो अपडेट मेळटलो देव बरें करूं स्टे सेफ